पारसेच्या नायगेणवाडो वाठारांत गौरेश बिसाजी या 42 वर्साच्या तरणाट्याचेर सोमारा जीव घेणो हल्लो जालो। गौरेश बिसाजीचेर लोखणाच्या वारावान दर्शन बिसाजीन हल्लो केलो। या जीव घेणो हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन दर्शनाक ताब्यात घेतलो। फुडलो तपास सुरू आसा। कांय दिसा पयलीं गौरेश बिसाजी हो रावपी जो आसा तो न्हयगणवाडो पारसे हांगासरलो गौरेश बिसाजी हाचेर जीव घेवपी सारको हल्लो जाल्लो आनी त्या प्रकरणात मांद्रे पुलिसांचो शोध जो आसा तो चालूच आशिल्लो आनी ताचेर हल्लो करपी जो आसा तो दर्शन बिसाजी हो आसा आनी ताचेर दर्शन बिसाजीन जेन्ना हल्लो केल्लो तेन्ना गौरेश बिसाजी हाचेर गंभीर असो तकलेक ताका मार लागलेलो आनी ताचे जे उपचार जे आसा ते GMC हांगासर सुरू आसात। जाल्यार आतां अशी म्हायती आयल्या ती म्हटल्यार दर्शन बिसाजी जो आसा ताका मांद्रे पुलिसांनी अटक केलेली आसा आनी फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा ती पुलिसांची चालूच आसा। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर।